गोयकारून कशा आहात तुम्ही? नमस्कार सगळ्यांक, देव बरें करूं. तर आयची रेसिपी आनी एक हेल्थी ऑप्शन मटन सूप. मटन सूप करपाक कितें कितें जाय ते सामग्री हांगा आसा. तर ताजे 1 किलो मटन घेतला हांवें, 2 टमाटर, हळदी पीठ, हिरवी मिरसांग, सिनेमन स्टिक, कांदे, बे लीव्स, जिंजर, गार्लिक, फ्रेश कोरिएंडर आणि हे मिक्स बीन्स घेतला हांवें ऑलरेडी शिजोवन घेतला. आणि फ्रेंच बीन्स घेतला हांवें, ब्रोकली घेतला, कॉलीफ्लॉवर घेतला. तुमकां जाय ते भाजी तुमच्यान घेवपा जाता. हेच जाय म्हणून ना, तुमकां जे वस्तू आवडटा, जे मेळटा ते तुमी ते भाजी घेवपाचे आनी ते सुपान घालून बरें सूप एन्जॉय करपाचें. एकदम इजी, क्वायट स्ट्रेट फॉरवर्ड. मातशें लिस्ट मातशें लांब आहा, पण तितले प्रोटीन बी तुमकां तेतून मेळटा. जिंजर आणि गार्लिक हांव एक कपड्यान घालून धाडून घेता. वेगवेगळे सिस्टम असता. कांदे चॉप करून घेवया आणि हिरवी मिरसांग अशी शिंदून घेवया. सगळ्यांत पयलीं तेल घालपाचे भांडेन आणि तेल गरम जाले उपरांत हे मटन घालपाचें. हेतून मातशे हाडां एक्स्ट्रा घेतल्यार आनीक बरें जातले. जितले हाडां तुमकां एक्स्ट्रा मेळटले हाडटले तुमी, तितले तुमकां सूप, विटामिन्स, प्रोटीन्स ते सगळे तितून मेळटले. मीठ बी घालून घेवया, कांदे घालया, जिंजर गार्लिक घालया, हिरवी मिरसांग, हळदी पिठो, आणि सिनेमन स्टिक, बे लीव्स, क्लोव्स घालून एका शिजोवया. फ्रेश कोरिएंडर घालया, कोथमिराचे दांडे घातल्यार बरे फ्लेवर येता तेका. टोमाटो कट करून घेवया आमी. आता घालया टमाटो. टमाटो घालप आणि तेजे वयल्यान धाकण लावप. ते आपुणूच मोव जाता मागीर. हे पळय अशें थोड्या वेळान मातशें तेका गुणोवपाचें आणि गरम उदीक घालया. हितून थंड उदीक घालू नाकात. गरम उदीक घातल्यार तेच लेवल उरतले उज्याचे आणि जेवण बरें जातले. हे ब्रोकोली हांवें अशें कट करून घेतला. हे भाजीपालो तुमी सायडीन ब्लांच केल्यार बरें. हे हांव ब्लांच करून घेतला सगळे भाजीपालो सायडीन. ते तेज्या वांगडा शिजयल्यार तुमकां ते कलर मेळपाना आनी चड ओवर शिजतले आनी बरें जावपाना. तर पास्ता बी बॉयल करून घेतला हांवें सायडीन. आनी इल्लें उदक घालया, उदीक आटले तेजे. आनीक टमाट जाय पडटले आमकां. थोडे टमाट पयलीं घालपाचे, थोडे टमाट मागीर घालपाचे. आता मिक्स बीन्स आणि कोरिएंडर लीव्स हे घालून तेका बरें शिजोवया. आनी इल्ले ग्रीन चिल्ली घालया, स्पायसी जाय पडटा म्हाका. आता हे घालता हांव. तितले बरें दिसता, तितले टेस्टी बी आसा. जर तुमकां 100% हेल्थी ऑप्शन जाय तर तेतून पास्ता घाल नाका आणि रायस घाल नाका. नॉन पास्ता घाला. पास्ता हे बेस्ट एकॉम्प्लिमेंट भुरग्यांक आवडपा जाय म्हणून हांव पास्ता घालता आणि पळोवपाक बरें दिसता हे. हे झाले. पहिले तुम्ही कितले अट्रॅक्टिव्ह आहात ते. व्हिडिओ जर आवडीत लाईक आणि सबस्क्राईब करचे. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन आणि कित तरी ने करया. तेना पर्यंत देव बरें करूं.